आयजय 2000च्या आशेन हॉटेलांतलो कोयर रस्त्याकुशीक उडोवपाच्यो घडणुको गोंयांत घडटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मानून घेतला. हे अशेंच चालू उरले जाल्यार गोंयांत फुडल्या 10 वर्सांत कोणच ट्युरिस्ट येवचो ना, ताणें फुडें सांगलें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे खाशेले वर्कशॉप जाले. ताच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ह्या वर्कशॉपाक भोवतेक पंचायतीचे पंच, सरपंच आनी हेर घटक हजर आसले. साळगांवचो कोयर विलो प्लांट म्हयन्याक 25 लाख रुपया मेळोवन दिता, अशेंय मुख्यमंत्र्यान अभिमानान सांगले. आफ्टर द इंडिपेंडन्स हे केन्ना जावपाक लागला. प्रत्येक गांवांत हॉटेल आयले, थंयसरलो सरपंच किंवा कोण तो ताका धरलो आनी तेणी सांगलें कितें, म्हाजी वेस्ट तूं ट्रीट कर. तेणी ती वेस्ट व्हेली आनी खंय तरी डंप केली, ट्रीट करूंक ना, आनी एक गांवांत सोनसडो क्रिएट केलो. ओके, आनी पयशे ताका मेळ्ळे. आयजूय बी गोंयकार आमचे 2000 रुपया पर ट्रीप मेळटा म्हणून गाडी भरून हाडटा हॉटेलांतल्यान आनी खंय तरी हाडून रस्त्यार वता. आयजूय वता. आयच्या घडीक सुद्दां हांवें पळयल्या गाडयो धरूनय दिल्या परत बऱ्याच जाणांनी. एक लक्षांत घेयात, हें गोंय आमचें आसा आनी होच प्रकार जर उरलो जाल्यार 10 वर्सांनी हांगासर कोणूच येवचो ना. हो प्रकार जर चालू उरलो, आज जे ट्युरिस्ट येता ते फुडल्या 10 वर्सांनी केन्नाच येवचे ना. सरकार, म्हाका दिसता आमचे बजेट कितले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचो टोटल 160 कोटी रुपया आमी मोडटा. हे डायरेक्टली आमी कॉर्पोरेशनूच मोडटा. ताज्या भायर म्युनिसिपालिटी मोडटा, ताज्या भायर पंचायत मोडटा, ताज्या भायर टुरिजम मोडटा, सगळे जाण परत वेस्टाचेर पयशे मोडटा. म्हणजे गोंय राज्यांतले रस्त्या वयलो कोयर उचलपी गोंय राज्यच आसा, बिचा वयलो कोयर उचलपी गोंय राज्यच आसा, बाकीचे कडेन कोण उचलिना. मुख्यमंत्र्यान साळगांवच्या प्लांटाची व्हडविकाय गायली. होमी बाबा रिसर्च सेंटराचो सायंटिस्ट दोतोर शरद काळेचे प्लांटा विशींचे योगदानय ताणें सांगले. आशियेंतलो हो नंबर 1 प्लांट आशिल्ल्याची म्हायती ताणें दिली. डॉक्टर शरद काळे इज द सायंटिस्ट ऑफ द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. डॉक्टर शरद काळेंची मुद्दामून तुमकां वळख करून दिता. आमचो सालिगांव प्लांट जो सेटअप जालो त्याच्या सुरवाती पासून ते आतापर्यंत तो प्लांट व्यवस्थित रित्या रन करपाक तांचो खूब मोठो हात आसा. नेटान ताळयो मारून ताचें स्वागत करात. डॉक्टर अनिल काकोडकर रिसेंटली येवन गेले आनी तांच्यांनी जो रिमार्क दिला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट. पुराय देशात तर आमकां एप्रिसिएशन मेळटात. देशातले वेगवेगळे सायंटिस्ट जेन्ना जेन्ना येता तेन्ना तेन्ना त्या प्लांटाचेर विजीट करता आनी सायंटिफीक मॅनरान ट्रीट करपी प्लांट आमचो सालिगांव मॅन्युफॅक्चरींग आनी वायस वर्सा इट इज ऑन द PPP बेसीस. परत एकदा इट इज अ वेस्ट टू पॉवर जनरेट. वेस्टा पासून आमी पॉवर जनरेट करता. पॉवर जनरेट करून तो प्लांट चलता. ताज्या भायर एक्सेस पॉवर जी जाता ती आमी ग्रिडाक दिता, म्हणजे डिपार्टमेंटाक दिता. परत एकदा ग्रिडार धाडटा आनी एप्रॉक्सिमेटली त्या पॉवरांतल्यान आमकां एप्रॉक्सिमेट 25 लाख रुपया एन्युअली 25 लॅक्स म्हयन्याक 25 lakhs रुपीज पर मंथ हो आमचो पॉवरींतलो इन्कम आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.